नमस्कार. लोकसभा इलेक्शन 2024 आताच नुकतेच 6 वरांचेर सोंपलें. तशें पळोवंक वचत जाल्यार पुराय गोंयचे जवळपास 75% एव्हरेज वोटिंग जाल्लें आसा. सगळ्यात पयलीं हांव समेस्त गोंयकार म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणींचे खूब खूब आभार मानतां. पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत तुम्ही सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून मतदान केलें. हांव समजतलो की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर डबल इंजिनचे सरकार हे परत एकदा हाडपा खातीर विकसित भारत विकसित गोंय हाच्या खातीरच जाल्लें हें मतदान आसा. आमी पळयताले की सकाळी 7 वरां सुरू जाल्लें सांजचे 6 वरांचेर सोंपलें. मदीं दनपारां इतक्या मोठ्या प्रमाणात हीट वेव आशिल्ली तरी सुद्दां खंयसरूच न डगमगता सगळे जाणटेले आसतले, भुरगीं आसतलीं, बायलां आसतलीं मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक पोलिंग स्टेशनाचेर खूब व्हडल्यो रांका दिसून येताल्यो. हांव खरोखरूच परत एकदा खूब लोकांचे अभिनंदन करता. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हांच्यांनी सगळ्या बुथांचेर बरी वेवस्था म्हणजे कोकम सरबत, लिंबू सरबत, सगळे वेगवेगळे तरेचे कोल्ड ड्रिंक्स, उदक हे खूब मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल केल्ले. लोकांची खूब पद्दतीत सोय केल्ली. व्हीलचेअर्स आसतल्यो किंवा बाकीच्यो व्हेकल्स थंयसर हाडून लोकांची सोय खूब बऱ्या पद्दतीत केली. त्याबद्दल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी गोवा हांचेंय खूब खूब अभिनंदन. इनोव्हेटिव्ह पद्दतीत 70 जाग्यांचेर तुम्ही केल्ले इको फ्रेंडली बूथ, पिंक बूथ हे एक अट्रॅक्टिव्ह ठरले. आमच्या मतदारसंघातलो आमोण्यातलो इको फ्रेंडली बूथ हो तो सगळ्यात एक आकर्षण आशिल्लो. माटोळी आनी बाकीचे सगळे नैसर्गिक वापरून तुम्ही जे बूथ केल्ले त्या खातीर इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा हांचेय खूब खूब अभिनंदन. सदोदीत गोंयांत इलेक्शन हे कसलोच वाद तंटा न जाता प्रत्येक फावटी इलेक्शन जाता. काही पॉलिटिकल लिडर्स हे मुद्दामून झगडी करपाचो थोडोसो प्रयत्न करता. पण तरी सुद्दां लोकांनी शांतता पाळून पुराय इलेक्शन खूब बऱ्या पद्दतीत पार पाडले. त्या खातीर लोकांचे खरोखरूच अभिनंदन. सदोदीत गोंयांत सर्वधर्मीय समभाव एकत्र राखून आम्ही सगळेजण मोठ्या प्रमाणात या लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी जाता. आणि खऱ्या अर्थात हो लोकशाहीचो उत्सव असो आज दिसलो. सकाळच्यान सांजच्या 6 वरांचेर सगळेजण खूब मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाल्ले उत्साहात. आणि विशेष करून चॅनल मिडिया, प्रेस मिडिया हे दिसभरांतल्यान वेगवेगळ्या आपल्या प्रेस चॅनल मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर न्यूज फ्लॅश करून पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग दाखयत वयताले. म्हाका एज अ मुख्यमंत्री म्हाका खूब खोस भोगता की देशात आज लोकसभा इलेक्शन 2024 हायेस्ट पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग गोंयांत जालें 3rd फेजीत. ह्या खातीरय म्हाका खूब अभिमान आसा. आणि ताकाच लागून हांव परत एकदा गोंयकारांचे अभिनंदन करता. आतापर्यंतचो रिकॉर्ड 72% पर्यंत आशिल्लो, पण आज आमी 75% ओव्हरऑल क्रॉस करून परत एकदा गोंयकार सगळे अभिनंदनाक पात्र जाल्ले आसा. आणि गोंयांत आमी खरोखरूच म्हणजे एड्युकेटेड लोक आसात आणि लोकशाहीक मानपी लोक आसात. सदोदीत डेमोक्रेसीक मानपी लोक आसात. आणि ताका लागून परत एकदा हांव लोकांचे आभार मानता आसतना विकसित भारताचें स्वप्न, विकसित गोंयचें स्वप्न साकार जातलें हाची अपेक्षा व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टीक 2 सीट मेळटले हे ठामपणे आज म्हाका परत एकदा विश्वास व्यक्त करता की तुम्ही सगळे 2 सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. होय तितकोच म्हजो परत म्हणजे 1,60,000 प्लस मार्जिनान आमी जिखतले हेजी हांव आशाय व्यक्त करता. आणि समेस्त सगळ्यांचे आभार मानता. देव बरें करूं.